संभाळ चलय आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां हे सोमया निरंत प्रकाश संचारपंगोंदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन. भावानो भयणींनो, हे मी समी भेटयतना पवित्रात्म्याची कृपा आमकां गरज आसा. देखून हे घडी परतोळे दंपया आमची त्यासां वाडल्ली आल्तारीर समर्पया आनी तशेंच हे मीस भेटोवच्या ह्या जाकाक देव पवित्रात्म्याच्या कृपेन बरोवन दी म्हण मागया. तशेंच हांगासर देवाचें उतर परगट करतल्यांक, भवर्ताची प्रार्थना वाचतल्यांक, गायन मंडळीच्या सांद्यांक आज देव पवित्रात्म्याच्या कृपेन बरोवन दी. आनी आमी भेटयल्ले मीस एक आजाप आमकां जावंक, जेजूचो वैयक्तीक मिलागात अनुभव आमकां जावंक, बेस्ट मिशनरी आमी जावच्याक जाय आसली कृपा आतां मागया. म्हज्या सांगाता म्हणा, सोमया जेजू तुजें बलिदान आमी भेटयता. ह्या घडये आमकां सोमेस्तांक तुज्या पवित्रात्म्याच्या स्पिरितान बर, देण्यांनी बर, आमचो भावार्थ सडय, आमचो बरवोसो जिवाळ कर, आमकां मोग शिकय. ह्या घडये ह्या मिसांत आमी सर्वांनी संपूर्ण रितीर अखेर पर्यंत उर्बेन भाग घेवच्याक आमची काळजां मनां तूं तुज्या स्पिरितान भर. सोमया जेजू आमकांच संपूर्ण रितीर तुका समर्पिता. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे वयर देवून ये. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे वयर देवून ये. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये. आमचेर देवून ये. आमचेर देवून ये. भावना आनी भयणींनो, आज आमी एकूटाम जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. आयचो विशय जावन आसा सांजू जेवास उर्बेस्त मिशनरी जिणी जियोंक प्रेरण. आनी सांजू जेवासा बरी आमी जावच्याक आयचें देवाचें उतर बरें करना आमी आयकुया. आनी देखून ह्या मिसांत भक्तीपणी वांटो घेवच्याक थोडी गरजेची सुचना परत हांव सांगता. सकाळांनी मुखार येवन बसचें. पाटी दायकन बसा नाकात. तरणाटी भुरगीं आतां आयिल्लीं आसात, दायकन मुखार येवन बसा. आनी दुसरें, तुमची मोबायलां एक घडीभर पळया, ती स्विच ऑफ नातल्यार सायलेंट मोड, वायब्रेशन नाका. कंताराच्यो करतिल्यो सकाळांनी वापरच्यो आनी सकाळांनी कंतारां म्हणची, मागण्याक व्हडल्यान जाप दिवची, देवाचें उतर बरें करना आमी आयकोवचें आनी सकाळां पासून आमी मागया. सकाळां पासून हांगासर मागया. सकाळां पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. अशें संतोशान उर्बेन मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें. देखून सकाळांनी हांगासर सक्रीय रितीन भाग घेवच्याक तुमकां हांव उलो दितां. निमाणी कळोवणी आतां आमी मिसाचें बलिदान आरंभ करता. वाठारान कोणी आसात जाल्यार परत भितर येवचें आनी फाटल्यान दायकन बसा नाकात. मुखार थोडे बसका खाली आसात, देखून सकाळांनी मुखार येवचें. आनी भुरगीं युवा जाणां आसात जाल्यार जरूर रितीर तुमी मुखार येजय आनी सांगाता मेळोन एकूटाम जावन हे मीस आमी भेटोवया. एक घडीभर मौन रावया. उबी रावा. प्रवेश गीत आतां सुरू करचें. Kai sambona, kai sambama, kai
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगळ भाव भयणीनो सुमयाच्या जेवणांत भागीदारी जावंक आमी हांगासर आसा जशें हे ल्हान भुरगें आपल्या बापाय सांगाता येता बापाच्या गोपांत सुरक्षीतपणान आसता तशेंच आमी सर्गींच्या बापाच्या गोपांत रावच्याक हांगासर आयल्या हर एक मिसाचें बलिदान आमकां बापाच्या मोगाचो अनुभव दिता आनी बापाची ती कृपा बक्षाने ते शांती जोडून तित शांती तितच कृपा तेंत बेसांव हेरांक दिवंक आमकां धाडटा आनी तेंच आमचें मिशनरी काम सांत जुझेवासान केल्लें तितलेंच बापाच्या मोगाचो अनुभव ताका जाल्लो तसो अनुभव ताणें हेरांक दिलो आनी तेंच ताचें मिशनरी काम आमकां जाल्लो तसो अनुभव आमी हेरांक दिवचें तें आमचें मिशनरी काम सांत जुझेवासाक सांत पावलूक सरी करतात सांत पावलून सोम्याची सुवार्ता आखाळी आनी सुकाळी परगटली तशेंच सांत जुझेवासान केलें ताणें चलिल्ल्या जाग्यार आमी आसा आमच्या खातीर तो विनंती करता ताका पवित्र सभेक आनी आमकां दिल्ल्या पसोदरगान दिवया आनी सोम्याच्या मोगाचो अनुभव आमकां बेटच्या हर एका व्यक्तीक दिवच्या प्रयत्न करया आनी आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एक कृपा देवा लागची मागया सोम्या म्हाकाय सांत जुझेवासा बरी एक उर्बेस्त मिशनरी कर हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवचे खातीर आमचें उणेपण आमचें अस्कतकायो आमची आळसाय सोम्या थंय जियोंक आमी केल्लें तें करुणांतलें तें साधना पासून बक्षाने मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संपवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
सर्वेस्पर आमच्या बापा सांज देवासाक परजळीत मागण्या आणि दुबळीकायेची जिणीची येवन तुझे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ले पासत आमी तुका अर्गां दिताव. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आणि दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागताव. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचा. मिलेता तावनो एफेसाच्या पवित्र सभेच्या मलगड्यांक पावलान आपोवंक धाडले आनी ते आयलेल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हणलें, तुमची आनी तुमच्या हिंडांची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदे निर्दय आनी निष्ठुर सुनी वांगट्या येतली आनी हिंडांक ग्रास जातली म्हूण हांव जाणा. तुमचे मदले सयत थोडे उडतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान व्हरचे खातीर तांकां पडकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्यांक दुखां गळोवन हांवें भूतबाळ सांगल्या म्हणून उगडास दवरा. आनी आतां तुमकां हांव सोम्या आदीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा आदीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या सुमेस्तांक लाभता त्या दायजाची वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हणयेत. इतले सांगून जाताच पावलान तांच्या सकटा सांगाता दिबी घाली आनी मागणेक केले. देवाचे उतर हे. वाखणा सर्व लोकांनो ताका नावाडा सर्व जनांगानो. सगळ्या संसारात वचून शुभवार्ता प्रकट करा. बळवंत तासो मोग आमचे सासनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संसारात वचून शुभवार्ता प्रकट करा. Hallelujah. 'Alleluia, 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 '
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत देवाच्या राजाची बरी खबर पसारस आनी हर एक तराची पिडा शिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें, कित्याक घुवळी नातिल्ल्या बोकड्या बरे ते घुस्पडून बिसुडुल्ले. देखून जेजू आपल्या शिशा लागीं म्हणालो, पिका वळू यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धरच्याक मागा. देवाचे उतर हे जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यानो, जुजे वास मिसावांक आमकां प्रेरण हो विशय आमी नियाळत आसा. मिसाव म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आमकां कळीत आसा, पूण स्पश्ट सांगचें जाल्यार वचून सगळ्या जनांगाच्या लोकांक आपले सिस्करा म्हणल्या जेजूच्या आदेशाक लागून आमी भावार्थ हातांतर करता. कोणी एकलो खरो क्रिस्ती भावार्थ हातांतर करची जबाबदारी हेरांक दिता जाल्यार ते मिशनरी जायना. पूण हेरांक पवित्र सभा म्हळ्यार हर एक खरो क्रिस्तांव हेरांच्या जिवितांत देव येवंक जाय म्हूण आशेता आनी तो अशें म्हणटा, आपणायतल्याक अशें म्हणटा, सुमयाक म्हजी गरज आसा, म्हाका पवित्र स्नान क्रिस्म मेळ्ळा, म्हजे भोंवतीच्या लोकांन देवाक समजोशें तांणी स्वताच्या उजवाडाक येशें करची जबाबदारी म्हजी अशें म्हणून हर एका क्रिस्तांवान चिंतीचें. हें चिंतप मादर तेरेजा सांत कोलकाताची सांत मादर तेरेजा बोवा पुरबायेच्या एका सरकन आमकां सांगता. ती म्हणटा, रस्त्या बगलेन आमी 20 सक्त्याच्यो सरयो पळयता. आमचे एरिये मस्त आसा सरयो, आनी त्यो सरयो तांतल्यान 20 सकत वाळना तर उजवाड ना, करंट ना म्हणटा हांव. आनी मादर तेरेसा म्हणटा, तुमी त्यो सरयो देव 20 सकत जेजू ते करंट, देव ते करंट आमचे वरवीं 20 सकत वाळोवची सकत आमच्या लागीं आसा. ती 20 सकत देव, पूण ती सकत त्या सरयेंत वाळ जाय ती वाळ शंकरची सकत आमचे थंय आसा. अशें आमी हर एकली ती सकत कितें आमचे थंय आसा ती वाळ शंकरचे आमी आसा जाल्यार आमी मिशनरी. आनी मादर तेरेसा म्हणटा, आमी संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूक हेरांक दिवंक शकता आनी आमी शकता जाल्यार आमी मिशनरी. एखाद्या वेळा ह्या सरयेर करंट ना जाल्यार काळोख, हांगा आतां उजवाड आसा, सरयेर करंट ना जाल्यार म्हळ्यार म्हजे लागीं देव ना जाल्यार हांवें हेरांक दिवचो काळोख आनी दुसरें कितें दिवंक जाता. मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, ह्या संदर्भार कशें हांव एक मिशनरी जावन जी येता म्हणलें नियाळूंक, तशेंच कशें सांत जुजेवास आमकां प्रेरण दिता
म्हळ्यार आमी समजूंक प्रयत्न करया आनी सांत जुजेवासाच्या जिणेंतलींच गणितां नियाळण आमी थोडो नियाळ आमी करया. सांत जुजेवास ताच्या मिसांव वावरांत उर्बेस्त आशिल्लो. पयले ताचे चिंतपूत आशिल्ले आनी ताच्या सगळ्या मिसांव वावराचो गूट एका संगतींत आटापलोलो आनी तो गूट खंयचो जेन्ना जुजेवासाक आपूण एक याजक जाय जे म्हणून भोगलें आनी ताणें तें आपोवणें स्विकार केलें. ते स्विकार करून तो ते याजकी थंय बेदी जोडच्याक गेलो तोळ ताका एक सत कळीत जालें आनी तें सत कितें म्हळ्यार म्हजे स्थकी हे म्हजें आपोवणें याजक जावचें आपोवणें म्हज्यान जियोंक जायना. म्हाका आवयचो गरज आसा, म्हाका एका आवयचो गरज आसा आनी ती म्हजी जतन करतली आवय म्हजी मोरी माय. मोरी माय मात्र म्हाका म्हजें आपोवणें तें जियोंक आनी त्या जियोवन त्या मारिफात म्हज्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोंक मोरी माय मात्र म्हाका आदार दिवंक शकता. Filial relationships to Mary is the royal road to fidelity म्हणटा तो. मोरी येतय आपल्या आपल्याच्या बाळ म्हणले बरी हांव जियेता जाल्यार थंयच म्हज्या आपोवण्यान म्हाका प्रामाणीक तरान जियो म्हाका आदार जाता. आनी ताचे सगळ्या जिणयेंत तो म्हणटा मोरी येवायेन म्हाका सांगात दिला. कशी एक आवय आपल्या भुरग्याक सांबाळटा तशें मोरी येवायेन म्हाका सगळ्या म्हज्या मिशनरी जिवितांत म्हाका सांबाळला. ताच्या मिशनरी जिविताचे गुटू मोरयेमायेचो आदार आनी तिचे मोरयेमाय रोजार माय निरंतरी ताची सांगता आसली आनी ताणें आंगवण केल्ल्या वेळार तो म्हणटा मोरयेमायेक माये कशें तूं देवाची सेवा के म्हळें हांव सोम्याचे चरण दशी आज हांव तुजो दास, हांव तुजो सेवक. आय एम युअर स्लेव म्हणटा हांव तुजो सेवक आनी त्या सरी जावन मोरयेमायेच्या आदारावरीन तो ताजे मिशनरी वावर करता. दुसरी गजाल मोगाच्या भावा भयणीनो, सांत जुजेवास कालतो पूण धैर्यादीक बेनातलेलो मिशनरी. खालतो पूण धैर्यादीक बळादीक आनी बेनातलेलो मिशनरी. तो श्रीलंकेच्या कॅन्डीन थंयसर आशिल्लो. टुचुकेरीन आनी जाफना थंयसर तो आशिल्लो आनी थंयसर कॅल्विनिस्ट म्हण आनी एक पंगड क्रिस्तांव पंगड आशिल्लो ते आनी डच आशिल्ले ते मिशनरींक लगड काडटाले. ह्या संदर्भार जुजेवास गोमट्यांत कोंत घालून जाफना आनी टुचुकेरीन पब्लीक मार्गार वेतालो. ताका कळीत आसलें कोंत घाल्यार आपूण एक कॅथोलीक मिशनरी म्हण ते म्हाका वळख धरतले आनी म्हाका कश्ट दितले म्हणून ताका कळीत आसलें. पूण धैर्यान तो येतालो आनी अशें कोण थंयसर कॅथोलीक आशिल्ले बियान म्हणले बरी लिपोवन लिपोवन ते येताले आनी हो धैर्यान थंय वचोन कोण कॅथोलीक ते आसात ते सोदून काडटालो आनी अशें सोदून काडल्या वेळार ताका थोडे क्रिस्तांव थंयसर मेळटात, कॅथोलीक क्रिस्तांव मेळटात. एकल्याच्या घरा तो येता, जाफनान एकल्याच्या घरा तो येता आनी त्या घरा वचून तांकां तो कोण म्हणले तो सांगता, आपूण एक याजक म्हूण तो सांगता आनी जाफनांत थंयसर ताच्या इश्ट घरा मिसाचें बलिदान बटयता. 30 वर्सां थंयसर मीस नातलें. 30 वर्सां उपरांत थंयसर तो मीस बटयता आनी सबार लिपते लिपते जियोवचे कॅथोलीक ते येतात. तांकां कळीत आसा तांकां शिक्षा मेळटली, मागीर ताका तो जेलांत 2-3 वर्सां करशिता. पूण धैर्यान कोंत घालून तो दाखोवंक दिता आपूण सोम्याचो शिपाय म्हणून. आमकां तितलें धैर्य आसा कोंत घालून कोण लोक कितें म्हणत म्हळें बें, लोक कितें म्हणत म्हळें बें आनी कोण कितें म्हणत म्हळें बें कुरीस घालून दाखोवंक. आमच्या इस्कॉलांनी, आमच्या संस्थांनी, आमच्या घरांनी कुरिसांनी घाल्यार लोक कितें म्हणत. पूण हाका धैर्य, हाका कळीत आसा तो जेलाक गेलो तरी धैर्यादीक मिशनरी. पूण खालतो तिसरी गजाल मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी समजत जाल्ली सांत जुजेवासाच्या जिणयेंतावन
जुदेवास श्रीलंकाच्या लोकांक जेजूक दिवंकू तो सिलोनियन म्हळ्यार तशें श्रीलंकाचो सिलोनीस तो जालो थंयच्या लोकां बरीच तो जालो आनी तो कशें त्या लोकां बरी जालो शिलोनान थंय श्रीलंकान गेल्ले वेळार ताका कळीत जालें सदांच लोक बुद्धिस्ट आशिल्लो आनी हेर धर्माचो आशिल्लो आनी ह्या हेर धर्माच्या लोकां मदें क्रिस्तां कशें परगडचें ताका आमी आतां कितें इनकल्चरेशन या संस्कृतीकरण कितें आतां म्हणटा आमी या अंतरधर्मी संवाद म्हणटा हें करूंक ताणें प्रयत्न केलें पयले ताणें ती सिंहाळीच भास तो शिकलो आनी पयलें ताणें शिकिल्ली ती तामीळ भास परत बऱ्या तरान शिकोवंक ताणें प्रयत्न केलें आनी हे भास शिकिल्ले वरवीं ताका कळीत जालें ह्या भाशे वरवीं लोकां लागीं उलोवन तांकां सोम्याची वळख हांवें दी येता आनी सिंहाळीस आनी तामीळ भासो तो शिकलो मात्र न्ही तशें सांगता गेल्लो जाकोम गोन्साल्वीस आनी एका ताच्या सांगात्याकी तो हे शिकोवंक शिकयता आनी तो शिकता आनी शिकता मात्र न्ही जाकोम गोन्साल्वीस उपरांत व्हड सिंहाळीस भाशेंत साहित्य बरयता आनी व्हड साहित्य जाता तो आनी अशें ती भास शिकोवन ती भास शिकिल्लो उद्देश सोम्याक परगट करच्याक आनी तशें ताणें ह्या भास शिकोवन त्या बुद्धिस्टां कडेन आनी हेरां कडेन संवाद करून सोम्याक परगटलो आनी एक संगत सांजुजेच्या जिणेंत आमी पळयता तो अनितीचें खंडन करता आनी लोकांक तांची कायदे तांचे हक्कांक कितें मेळ्ळें वळखून घेवन जी येवंक तांकां धैर्यान भरता त्या काळार भुरग्यांक लोकांक धर्न स्लेव जावन या हेरांक विकचें आसलें मनशांक विकचें आसलें आनी हो हें खंडन करता आनी साबारांक विकिल्ल्यांक गुलाम जावन विकिल्ल्यांक पयशे दिवन फाटीं घेता तांकां फाटीं घेता आनी अशें तांच्या हक्कांक कितें मेळ्ळें तांकां कळयता दुबळीकाय आसा पूण आपणाक विकूंक हेरांचे गुलाम जावचे सुकोवचें तो प्रयत्न करता आनी तितलें मात्र न्ही खंयचोय धर्म पाळूंक तो वत्ताय करना पूण धर्माचे सुत्रां कितें आसात मौल्यां कितें आसात तीं तांकां तो शिकयता डच थंयसर आसले ताणें केल्ल्या ह्या कामाक ताका शिक्षा दितात आनी ते कांय तो लोकांक सांगता घाल ताणें कागद बरयल्ले पॅस्टल कागद सकडांक तुमच्या हक्कां खातीर तुमी झुज जाय म्हणून आनी त्या देखून डच ताणें ताचें शिकोवन घेनात पूण ताका शिक्षा लायतात आनी एक गजाल मोगाच्या भावा भयणीनो सांत जुदेवासाच्या जिणेंतली आमी शिकत जाय जुदेवास खालतो आनी ताचें सत्य मनीस आनी ताच्या भावार्थाची परिक्षा जाता आसतना तो भावार्थाक विस्वाशी रावलो ती गजाल घडिल्ली मंगळुरांत प्रोपागांदा आनी तशेंच पद्रुवादो हे दोन पवित्र सभेचे दोनूय पंगड हांगासर आसले पद्रुवादो आनी प्रोपागांदा कॉन्फ्लिक्ट तुमकां कळीत आसा आनी हांगासर ताका कोणी मंगळुराक हांगासर धाडिल्लो तो पद्रुवादो तो आयिल्लो तेणें धाडिल्लो आनी हांगासर येवन हेरांक तिळचो आमच्या हें सगळें पद्रुवादाच्या हाताखाल जायचें म्हणून आनी जेन्ना तो हांगासर आयलो हांगासर विखार अपोस्तोलीक जावन थॉमस दे कास्त्रो बिस्प हांगासर आशिल्लो ताचे लागीं तो येता खालतेपणी येता आनी ताचे लागीं ताची विनंती करता रोमांत हांव म्हाका हांगासर धाडला म्हाका हांगासर जबाबदारी आसा म्हणलें खालतेपणी ताचे लागीं सांगता आनी हाचें खालतेपण पळोवन बिस्प ताका मानता आनी ताका हांगासर वावर करूंक ताका सोडता पूण ताणें ह्या बिस्पा सांगता हात मेळयल्लोच पद्रुवादो पद्रुवादो तो बिस्पाचेर रागार जाता आनी तो हाका शिक्षा लावंक पळयता पूण मदेंत अजाप घडलें पांय वाटेन हांगा कुंदापर इगर्जेन तो मागणें करता आसतना तो वयर गेलो आनी तो वळ एका जेजवीत पाद्रा बांदतें पळयलें आनी थंयसर बिस्प ह्या जुदेवासाक डिसमीस करचें चिंता आसतना वो जेजवीत पाद्र्याक सांगता तो भाग्यवंत मनीस मागण्याचो मनीस अशें घडलेलें हांवें पळयलां त्या भाग्यवंत मनशाचेर
कितेंच बादाक ताका करिनाकात आनी तो बिस्पर हाका बुधबाळ सांगता पूण ताचेर कितेंच क्रम घेना पूण ह्या दोनी पाद्रवादो प्रभागांतना हाचे मदें मेळोन हाची भावार्थाची परीक्षा जाता सोम्याक तो विश्वासी रावता आनी ही पवित्र सभा एकच हांगा जर सोम्याक महिमा जायजय आमचो अधिकार वड न्हय म्हण तो ह्या दोगांयगी बिस्पांक समजोशें करूंक प्रयत्न करता आनी अशें ताची भावार्थाची परीक्षा जाता मोगाच्या भावना भयणीनो आनी ह्या गवळ्यांक तो सांगता सोम्याचे सीस जावचें म्हळ्यार कशें सोम्यान दुबळ्या धाकट्यांक पिडेस्तांक गूण केले आनी कशें दुबळ्या धाकट्यांनी आपलो हुस्को दाखयलो आनी तांचें बरेंपण आशिल्लें तेंच जायजय आमी गवळ्यांनी करचें जालो वावर म्हणून तो ह्या गवळ्यांक आपले जिन्ये मारिपा दाखोवन दिता आनी एक गजाल आमी पळयता जुझेवासाच्या जिनियेंत ताचें सगळें जिवीत ताणें दुबळ्यां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर समर्पण दिल्लें श्रीलंकान घडिल्ली गजाल ती थंयसर ताणें पांय वाटेर वचून हांगासर पांय वाटेर वचून पिडेस्तांक दुबळ्यांक आदार दिल्लो आनी थंयसर आनी तांचे सांगता वचून ताणें जेन्ना ताका वर्द मेळिल्ली आनी वर्द मेळून थोड्याच वर्सांनी ताणें मोचे घालचे सोडले खाली पांयांनी चलोवंक सुरू केलें कित्याक दुबळ्यांक पांयांक घालूंक ना तर हांवें कित्याक घाली जाय खाली पांयांनी चलोवंक ताणें सुरू केलें आनी लोकां सांगता धरणीर बसोय आनी कितें शिरेतेर वाडलें जेवण ताणें सादी जिणी जियेल्ली आसा ताच्या घिसडतरान केन्ना तो मंगळुराक आयलो गंगोळी येता आसतना ताच्या ताका थोड्या ताच्या सांगात ताजो नेव्यू आशिल्लो जोझेफ कार्वालो सांगात येता आसतना इल्ले पयशे आशिल्ले पुटेसर आशिल्ले लोकांची दुबळीकाय पळोवन आल्ले पयशे तांकां दितात आनी तांचे कडेन कांय नासतना भीक मागोवन मेळ्ळे बरी उपरांत ते जियेतात तितलो हुस्को ताका दुबळ्याचेर तितले मात न्हय उपरांत कॅन्डींत खोटले पडले लोकांक स्मॉल पॉक्स आनी लोक विशेश तरेन कश्टलो तो हाणें हाचे सांगात्यांक घेवन ह्या पिडेस्तांची सेवा साखरी केली आनी ताका हेरां कडेन मागोवन मेळ्ळे पयशे हाडून तांची सेवा साखरी केली आनी आमी उपरांत साबार हॉस्पिटलां जालीं उपरांत पूण हाणें केल्लें तें काम मोगाच्या भावा भयणीनो भोव अपुरबायेचें आनी अशेलें जिवीत सान जुझेवासाचें सादी जिणी पूण सोम्याच्या मोगान खतखत्यान भरिल्ली आमकां एक खंडीत जावन प्रेरण ताची जिणी वाचता आसतना आमकां उर्बा येता आमकां तें आतां दिसोंक मेळना पूण ताणें चलिल्लीं मेटां हांगासर आसात तेंच आमकां प्रेरण ताच्या मेटांनी सोमकोण सोम्याक प्रगट करूंक आमकां आदार जावं मदर तेरेझान म्हणली ती उतरां आमी विसरूंची नाका ती सरये वयली ती वयली सकत देवाची ती वीज सकत पूण ती सकत वाळ शेकटची सकत तुका आनी म्हाका आसा पवित्रत्म्याच्या द्वारे ते आमकां साथ जाता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या सत्य पासत आमी मागया उबी रावन आमचो बाबार्थ आमी उसान सांगया सतमानथान देवाक सर पदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गरबी संभोवलो आमकां मरे थावन जल्मलो पोंस पिलाता ताणें सुसले ताका खुर्सार झडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदरा देवाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनशी करून घेतलो सतमानतान पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन मोगाळ भावा भयणीनो सान जुझेवासान कॅन्डींत श्रीलंकान ताणें सुरू केल्लें मिसांव ताचें मागणें व्हड मट्टार ते कार्यागत जालां आतां थंयसर साबार 15 व्हड फिरगो जो देश जो आसात फिरगो जो आसात मस्त इगोर जो आसात हॉस्पिटलां आसात ताच्या मागण्याचो तो फळ आमची मागणी बापा मुखार दवरया आनी आमची मागण्याचो फळ आमकां लाभून म्हणून मागया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी येवकारिस्ताच्या संभ्रमाचो अर्थ जेवन जेजूची सुवार्ता ह्या संवसारार परगटचे खरे मिशनरी जावंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्रांत
तुझ्या पुता जेजूची बरी खबर परगटूंक सर्व मुखेल्यांनी कामार बांदिशे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी तुझ्या पुताची बरी खबर परगटच्या सर मिशनरींक तूं उर्बा बरी भलायकी आनी तृप्ती दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. विविध रितीच्या पिडे कष्टांक बली जाल्ल्या आमच्या भावा भयणीक धैर्यानी सांगात दिव आमचे ताव निस्वार्थी मिशनरी उपसय म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवाजनांनी जेजू श्रेष्ठ मिशनरी थंय आकर्षित जावन संवसारार सर्गींच्या राजाचे दूत जावन तांकां प्रेरीत कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. या जुजेवासाच्या पुणशेताच्या महापर्बेक आयल्या सर यात्रिकांनी मिसाव वावरातय तांची जबाबदारी वळखून सांजुजेवासा बरी उर्बेस मिसानारी जावन तांची मनात उजवाडाय तशेंच या वार्षिक महापर्बेक आदार दिल्ल्या सर्वांक तांच्या वावराक आनी उदारपणाक तुजी बेसावा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. यंकरिस्ताच्या या मेजाबावारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या वडिलांनी आनी सर सांद्यांनी दिसपरते तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आपण क्रिस्ताचे मिशाव म्हणले समजून सुवार्ता परगट करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. इकडे बरं आमच्या वैयक्तिक गरजां पासत मागया. सदांच आमचो मोग करच्या सर्गींच्या बापा सांजू जेवासाथंय आमकां एक नमुनो तुवें दिलाय. तुका तुज्या पुता जेजूच्या मेटांनी सुमकोवंक आनी ताच्या उतरांक आनी जिणेक साक्ष दिवंक सांजू जेवासा मारिफात तुवें आमकां मार्गदर्शन दिलाय. त्या वाटेन सुमकोवंक जाय ती कृपा आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. म्हजे भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजू देवासान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमान वोले. हे सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळे आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजू जेवासा पासत आमी तुका दिन वाजताव. बावर्ताच्या आणि मागण्याच्या उसवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कलतेपणाच्या आणि दुबळिकायाच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आणि ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदर दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सोदता भक्तां सांगाती आणि सगळ्या तुझ्या रस्त्या बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खुरुस तुम पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र करण मागताव. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी खरराचें हें रगात पातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वळवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Forward so good purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वसतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्र थयेन मागतांव.
सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सुगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागयोन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवनपण सोबरू सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये संगती भगेबोन जुजे तिजो पोती भगेबोन सांजुजे वास धर्म आनी सर भक्त संगता तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Twas Jesu वरवीं, twas Jesu संगता, twas Jesu थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमी सगळां एकाच बापाची भुरगीं आनी त्याच बापाच्या मोगाक आमी एकामेकाक साक्ष दिवंक आसा आनी सुमयान आमच्या बापाक लागीं मागोवंक आमकां शिकयलां. सांगात आमी हे मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समुखां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता, तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळेन पडून दीव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही सुमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतना राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आनी सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकवट आसो आनी माया मोग आसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. असो जेजू आमचो सोमी आनी आमचो सोडवंदार देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी खंडीत सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळुना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भावना आनी भयणींनो, आतां कुमगार सेवसो हो पवित्र वेळ म्हणयारी तुमच्या लागशिल्ल्या जाग्यांनी येवन थंयसर कुमगार वांडटात. क्रिस्ताची कूड म्हूण म्हणयारी म्हणटाना व्हडल्यान आमेन म्हूण भावार्थाची जाप दिया आनी आज गवळीक कारणाक लागून जिबेरस कुमगार सेवंक विनंती आसा. ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕುಂಗಾರಚೆ ಗೀತ ತಂಗವ್ಯ.
जीविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सर्वदारा काकुतीच्या सागोरा राखणेच्या पागोरा परसांगी देवकुमारा मोरू गुणे तू आमचो आस्वासोरो दिवन पासो नितळुता तन्मगोसो गुणे तू आमकां लागसो जीविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सर्वतरा काकुतीच्या सागोरा राखणेच्या पागोरा परसांगी देवकुमारा जीविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सर्वतरा काकुतीच्या सागोरा राखणेच्या पागोरा परसांगी देवकुमारा आमच्या काळजांत जेजू आसा देखून आमचे घडीभर दोळे दंपया ताच्या हजारपण आमी बगया आनी ताका अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां तुका सोमया जेजू मोगाळा जेजू आयचो हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आयच्या दिसा ह्या संभ्रमीक मिसांत वांटेली जावंक पवित्र आत्म्याचें देणें दिल्ल्या खातीर कुटुंबा भाशेन हांगासर मीस भेटोवंक फावो केल्ल्या खातीर जिवीत दिवचें उतार दिवन उर्बेस्त मिशनरी जावंक आपोवणें दिल्ल्या खातीर ते जियोवच्याक तुज्या कुडी रक्तान आमकां पोसुल्ल्या खातीर तुजी स्तुती गावंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर शांती समाधान आमकां दिल्ल्या खातीर ह्या पवित्र वातावरणा खातीर आमची पातकां बक्षिल्ल्या खातीर सगळें वरस आमकां राखल्ल्या खातीर सांजुजे वास बापाक आमचो पात्रोन जावन दिल्ल्या खातीर सोम्या गोळ्या मोज्या सोम्या अर्घा तुका सर्गी काणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्घा तुका सोम्या गोव्या म्हज्या सोम्या अर्घा तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्घा तुका. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या आपोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोवची थान आमच्या काळजान सडय आनी सांज देवासाच्या परजळी शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां खुरपा दी. हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सोर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान
आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आनी सडपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धारता. देवाचे वरखा. दे करून ये घडी बसया. सांत जुजेवास बापाक समर्पण दिल्या या पवित्र तळाची वार्षिक महापर्व आज दुसरो दीस आनी हे 5वे मीस आनी एक मीस 8 वरांचेर अशें दीस 6 मीस आसात. पयल्या सुवातेर धन्य देवाक हांव दिन वाचतां. सांत जुजेवास बापाक आमचो पात्रोन जावन दिल्ल्याक ताका ह्या दक्षिण करावळी ह्या प्रदेशाक धाडून ह्या आमच्या मुळीपुच्या उबार पर्वताचेर येवन ही आमची धरती ताच्या मेठांनी पवित केल्ल्या खातीर आनी ताचे सावळे खाल जियोंक आमकां आपयल्याक धन्य देवाक आमी दिन वाचता. आयचे प्रधान याजक मनादीक बाब जोकीम फेर्नांडीस, आमच्या मंगळूर दिवसाच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे निर्देशक, तांचे लागीं हांवें सभा म्हयन्या पयलेच विनंती केली ह्या वर्सा ह्या पुनशेताच्या महापर्वे वेळार तुमी येजय म्हूण, आनी ते म्हणाले हांव खंडीत येता. आनी ह्या बराबर ते आज आमचे सांगता हे पवित्र बलिदान तांणी आमचे खातीर भेटयलां. आपुर्बेचो प्रसंग तांणी आमकां दिला आनी ह्या बराबर आमकां सगळ्यांकी सांत जुजेवास आमच्या पात्रोना बरी मिशनरी जावंक आपोवणें दिलां. तुमच्या नांवी तांच्या ह्या मोगाच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावरांत तांकां सर्व बरें आमी मागया. आज मिसाचेर 6 भेटवणी केले. बाब शॉन आमचो सहाय्यक विगार तुमकां वळख आसा. ह्या कुशीन आसा देशच्या IC व्यायाम संघटनेचे नियोजीत निर्देशक बाब अश्विन कडोजा. संगतास तिसल्या कुशीन आसा दियोकोन. तांकां तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या सगळ्या फेस्ताच्या मिसाची देवस्तुती भोव अपुर्बा रितीन तयार केल्या. मंगळा ज्योतीचे निर्देशक बाब विजय मचादो हांणी. कालच ते आमचे सांगता. आयतारा संजे पर्यंत रात पर्यंत ते आमचे सांगता आसतले. तरी कोणाची तयारी सोडून 6 म्हयन्या आदींच जाल्या सुरू केल्या. तांकां तुमच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावरांत सर्व बरें तांकां मागया. ह्या मिसाक आपुर्ब्याचें कंथार गावंक आमकां मंगळूर रुजाय तावन तांचो कंथाराचो पंगड हायला. श्री अँटनी तांच्या क्वायर मिस्त्रीच्या मुखेलपणाखाल मंगळूर रुजाय आनी आमकां एक आपुर्ब्याचो संबंद आसा. कित्याक म्हळ्यार सांत जुजेवास मंगळूराक आयिल्ल्या वेळार तो पयलें रावुल्लो मंगळूर रुजाय पिरगोजेंत. थंय तावन उपरांत तो पाणीर आयिल्लो आनी पाणीर आयिल्लो तो थंय तावन ह्या पवित्र दोंगराक तो आयिल्लो. त्या खातीर थंयसर अशा विगारान केदाळे सांगचें आसा आमकां आनी तुमकां एक मोगाचो संबंद आसा तो सदांच आमी जिवो दवरी जाय म्हूण. विगाराक मिसाक येवंक आसलें तरी पूण थोड्या कारणां निमती तांकां जावंक ना. तरी पूण ते म्हणाले आमचें क्वायर पूण खंडीत येतलें आनी अशें आमचो संबंद दवरया म्हूण. त्या खातीर अँटनी बाब फ्लेवियान आनी सर्व क्वायरिस्तांक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. आपुर्ब्याचो सावंड आमकां दिला. सोजा सावंड ससो मालाक श्री लॉरेन्स आनी ताच्या सगळ्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांनी बैलान 20 दिव्यांनी हें पूर्ण शेत सोंपता आनी 20 दिवे घालात. वेलांकनी लायट्स कुतोर ताच्या मालकाक आनी सर्व सिबांदीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पूर्ण शेतांत 200 जण स्वयंसेवक सांत जुजेवास बापाचे सैनीक जावन विविध जाग्यार तांचो वावर वेवस्थीत रितीन करून आसात. ह्या सर्व स्वयंसेवकांक तांच्या निस्वार्थ मोगाच्या आस्त्या मुकामळाच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. भायर असो माठो थंय खदालां
जेवणाची आयदनां सगळें आमचे स्पेग जेसो BJV शामियानात सोमालाक श्री विजय डिसोजा ताच्या मारिफत हें जालां ताका आनी ताच्या सगळ्या वावरड्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगाची प्रमुख मिसां दिव्यावाणी यूट्यूब ह्या चॅनलाचेर लायव्ह टॅलिकास्ट करून आसा. विनोद गांगुळे वा विनोद फर्नांडीस आनी ताचे दोग जाण पूत आनी वावरडी हे सगळें कुटुंब सांज जुजेवास बापाची भक्ती पळोवन वावुरच्यांत वावर करून आसा. तांचे सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पवित्र दोंगरार एक पवित्र वातावरण वाळून आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या वारड्याचे 9 पिरगज तावन वा आमचे पिरगज 10 पिरगजूय कुडसून विणवणे पंगड निरंतर मागणे करून आसात. आमचे समेस्तां खातीर ती मागणे करतात, उपास करून हे मागणे ते करतात. आनी ह्या बराबर हांगासर आमच्या हर एका भक्तीकाक देवाचो विशेष अनुभव लाभोवंक जाय. सांत जुजेवास बापाच्या मिशनरी स्पिरितान बरोवंक जाय म्हूण ती मागणी करून आसात. ह्या सर्व विणवणे पंगडाक तांकां मुखेलपण दिवच्या आमेबोळ पिरगजीचो विगार बाप लॉरन्स मस्करिनस हांकां हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. थंय हांव तुमकां मुखल्या खुशी दिसता आमचे सभा भवन आनी थंयसर कुमसाराची मांडावळ आसा. पुनशेताक येवच्या हर एका भक्तिकान कुमसार जाय आनी ह्या बराबर क्रिस्त प्रसाद स्विकार करून सांत जुजेवास बापाच्या मेटांनी सोमकोवंक कुरपा जोडी जाय. आनी अशें ही सगळी कुमसाराची मांडावळ थंयसर जावच्याक एल्यार पदवचे विगार बाप गिलबर्ट सोजू आपणाचो निरंतर वावर थंयसर दिवन आसात तांकां. आनी थंयसर कुमसारींत आसच्या सर्व याजकांक प्रत्येक जावन कापुचीन याजकांक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. हांगासर सगळें कार्य येवच्या हर एका भक्तिकाक खंयसर कितें आसा खंयच्या वेळार कितें जाता हें सगळें कळीत जाय. त्या खातीर आमेंबोळ पिरगजीचे दोग जाण मेस्त्री श्री लान्सी मास्टर आनी श्री फेलिक्स मास्टर आनी सांगात मोडीपूसो एक मेस्त्री लिओ डिसोजा अशें तेग जाण मेस्त्री आपणाचो वावर थंयसर दिवन आसात आनी तांकां मार्गदर्शन दिता. फजेर फिरगजीचे विगार बाब सुनील वेगस तांच्याय सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे पुनशेत आनी ही गज फुलांनी सोंपता आनी फुलांनी अपुरबायेन डेकोरेशन केलां. श्री फेलिक्स कुटिना आनी ताच्या सगळ्या पंगडान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आलतारीचो वावर आनी सर वयर पुनशेतान सगळो वावर आमच्या धर्म भयणींनी होली फॅमिली ऑफ नाझरेथ ह्या कॉमिताच्या भयणींनी केला. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पुनशेताची समिती ह्या सगळ्या फेस्ता फाटल्यान विशेष वावर करून आसा. ह्या समितीच्या हर एका संध्याक ताच्या मोगाच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सगळ्यांक एक सखत दिवची जावन आसा पिरगस गवळीक परिशद आनी ह्या पिरगस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्री रोशन डिसोजा, कार्यदर्शी श्री मार्सेल डिसोजा, वाड्याचे गुरखार, सर्व संघटनाचे अध्यक्ष आनी हे सकल संगता मेळोन म्हळ्यार बरी ह्या पुनशेताच्या ह्या महापरबेक विशेष तयारी मांडावळ केल्या. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर क्रिस्त प्रसाद वणच्या वावरांत संगतास देवस्तुतेंत विशेष तयारी करच्याक मांडावळ घालच्याक मनादी बाप लॉरन्स डिसोजा हप्त्यामध्ये शुक्राराचें कावन्सिलींग सेंटरान ते कावन्सिलींग करून आसात. ह्या फेस्ता वेळार विशेष सेवा ते दिवन आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बोळा पिरगजेचे विगार बाप मायकल डिसोजा माध्यमाचो विशेष वावर करून आसात. हर एका घडये ही खबर माध्यमाक दिवचो वावर ते करून आसात. विजयाडकाचे विगार बाप एडवेन मॉनिस म्हज्या नांवान म्हळ्यार बरी सर्व याजकांक स्वागत करचो एक वावर करून आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर मुल्लस होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज हाची धाकटे सिबांदी ह्या 4 दिसांनी हांगासर फर्स्ट एड ही सेवा ते दिवन आसात. तांच्या डिरेक्टरांक आनी हांगासर आयिल्ल्या सर्व सिबांदींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोणाचे पोलीस स्टेशनाचे सिबांदी काल तावन तांची विशेष सेवा ह्या पवित्र थळार दिवन आसात. कोणाचे पोलीस स्टेशन ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
परत तुमकां सगळ्यांकी फेस्ताचे उल्हास हांव फाटयता. फाल्यां आनी परवांय फेस्ताच्या मिसाक मोगाचें आपोवणें दिता आनी निमाणें आशिर्वाद जाल्या उपरांत तुमच्या माथ्यार हात दवरून जाल्या उपरांत जेवणांत वांटेली जावच्याकी मोगाचें आपोवणें दिता. आतां बाप आमचे सांगताचे मीस बेटयलो बाप जोकीम फर्नांडीस हाका मोगाची एक काणीक दिवंक आमी आशेता. ही मोगाची काणीक तांणी स्विकार करी जाय म्हूण हांव विनंती करता. देव बरें करूं. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमकां समेस्तांक हे फेस्ताक आपोवणें दिल्ल्या आनी हांगासर सर रितीची मांडावळ घाल्ल्या हांगाच्या पुणशेताचो निर्देशक मानादीक बाब बेंजामीन पिंटो तशेंच तांच्या सहाय्यकांक बाब शॉनाक आमी सकळी ताळयो पेटोवन उल्हास या बरें फेस्त मागया. गरजेच्यो कळोवण्यो आतां पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें आसा. उपरांत निमाणें कंतार त्या वेळार तुमी नायनीर मुखार येवचें. व्याजाक प्रधान सेवाक तुमच्या माथ्यार हात दोन मागणें करता. उपरांत म्हज्या उजव्याक आसच्या त्या ग्रावंडांत जेवणाची मांडावळ आसा. तुमी थंयसर शिस्तेन वेचें. तुमकां जाय पुरतें जेवण आसा तें स्विकार करचें. तें स्विकार केल्या उपरांत तुमी वयर येता आसतना तुमकां आनीक मागण्याक राव जाय म्हूण मोना विनवणें पंगड मागणें करता. ताच्या उपरांत थंयसर कुमसाराची मांडावळ आसा. तुमकां कुमसार जावंक आसा जाल्यार ताच्या उपरांत तुमी थंयसर वयर वेता आसतना 2 अधिकृत स्टॉलां आसात. थंयसर पुणशेताचें आनी दियेसीचें मंगळ ज्योतीचें. थंयसर भक्तीक वस्तू आनी भक्तीक दिवस्तुतेचीं पुस्तकां. आयच्या दिसा सकाळीं बी सायबान एक पुस्तक जावन आसा. वाचपां वाचतल्यांक एक हात पुस्तक प्रगट केलां. थंयसर तें मेळटा आनी तुमच्या मोबायलार एक ॲप नामान म्हणलें ॲप. सकाळीं सांजेची मागणी आनी तेरसाचें भक्तीपण तुमी इंटरनेट डावनलोड करूंक मात जाय. मागीर तें मेळटा. तुमी तें तुमचें करून घेवयेत आनी जेजूची सुवार्ता दैवीक अमृत पत्राक राखणो पत्राक वर्गांनी तुमी बांदयेत. ही सगळी मांडावळ तुमच्या खातीर आसा. आनी फाल्यांची मिसां सकाळीं 8 वरार 10:30 वरार ताच्या उपरांत दनपारां 2 वरार सांजेर 4 वरार कन्नड भाशेन उपरांत 6 वरार निमाणें मीस 8 वरार आयताराय. तशेंच तुमच्या सैऱ्यांक शेजारा इश्टा मंत्रांक एक मेसेज धाडन या फोन करून तुमी सांगा. हे वर्सांत एक पोटी पूण तांणी हांगासर येवन विशेष रितीन हांगाचो अनुभव जोडी जाय म्हणून आमची आशा आनी आमची विनंती आसा. परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. उबे रावा. सुम्याचे नावे आमचो आधार. सुम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. बाप तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. प्रार्थुया. सर्व दयाळेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्टतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या भक्ता सांजू देवासाचे मजतेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणान जोडलो दैवीक अनुभव ससनाचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. निमाणें गीत आमी गावया. आयचे निमाणें मीस राती 8 वरार. दायकन